दर्शना नाईक. दर्शन हय सांगा. हांव दर्शना नाईक 25 वर्सां पयलीं हांव सरपंच म्हणून हे ओलांना पंचायतीन आशिल्लें आनी हांवें त्या टायमार कामूय केल्लें आसा आनी आतां एक म्हज्या मनान येयलें की हांवें 25 वर्सान आतां एक फावटी ह्या रणांगणान रावचें. देंवपाचें आनी बरे भशेन विजयी जावपाचें आनी लोकांची कामां करतलें अशें एक आश्वासन दिता. तळणा इलेक्शन ते गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान ते हें केल्लेलें आहा सगळे आनी आमचे गांवचे जे आहा पळय ते सगळे एकजूट जावन हांगा वोट करपाक येयल्या. कोणाचें अशें हें अशें ना आसा. टोटल कितले वॉर्ड आहा? वॉर्ड आमचे हांगा 3 वॉर्ड आहा आनी तितूर 8 जाण आमचे कॅन्डिडेट आहा ह्या बुथाचे ह्या बुथार. टोटल 5 न्हू. आं टोटल 7. टोटल 7. आमी हांव आहा तो 5 वॉर्ड नंबर 5 तेतून आमी 2 जाण आहा. ओके. इतके जावन धन्यवाद. हय उलय. हांव नारायण राहुल एक्स सरपंच आणि पंच मेंबर लोर्ना पंचायत. आयज माझी मिसेस कॉन्टेस्ट करता वॉर्ड नंबर 7. सो जे हांवें काम केल्लें आहा 5 वर्सां ते आयज म्हाजो आशिर्वाद म्हणून म्हाज्या मिसेसीक चडांत चड वोटींग जातली अशें म्हाका तरी दिसता. रिजो आसा हय वेडीस वॉट रिजर्व. हांवें वॉर्डाचें पळोवंक ना, फूल गांवाचे हळनचे खुटवळचे सुद्दां काम केल्लें आसा. लोकांचो आशिर्वाद हो म्हाका मेळटलोच ही गॅरंटी आसा. एकंदरीत इलेक्शन कशें चालू आसा आनी कितें दिसता तुमकां? हांगा आमच्या तळारणा एकंदरीत इलेक्शन शांततेन चाललेलें आसा आनी शक्यतो हांगा न्हू सगळे आमचे कॅन्डिडेट पण एकच आहात. एकत्र सगळे एकत्र सगळे आहात आनी फाल्यां जे 11 तारखेक कावंटींग जातालें तेन्ना कोणाचो भेदभाव कितेंच नासतलो. फक्त ही स्पर्धा आसा. हे स्पर्धेत हे आमचे सगळे कॅन्डिडेट आज उतरले स्पर्धेत म्हणून उतरलेले आसात आनी गांवांत एकतेन ह्या फुडें सुद्दां सगळे चलतले. तुम्ही ह्या इलेक्शनाक कितलीं वर्सां आसात? हांव कम से कम 25 वर्सां जाल्या. पंचायत इलेक्शन कशें चालू आसा आनी एकंदरीत एज अ कॅन्डिडेट म्हणून तुका कितें दिसता? हे हळर्णा ग्रामपंचायतीचें इलेक्शन आतां आहा. लोक सकाळींच भरभरून भायर सरले. एक अशें सांगपाचें दिसता की ऑल ओवर पळोवन लेडीज लोक आहा ते चड बेगिना भायर सरले. ओके. आतां पर्यंत कितले जाला? आतां पर्यंत एक टोटल आमची वोटींग 550 आहा. तेतूंतले एक अरावंड 120 वोटींग जाले. 20-25% वोटींग जालें. 25% लोकांचो बरो प्रतिसाद आहा की लोकांनी बेगीन घेवन वचपाचें अशें सुरक्षीतपणे सगळें चल्लां. बेस्ट बरें एकदम चल्लां. सगळें आमकांय मातशें बरें दिसता. थंड वातावरणात बरें चल्लेलें आसा. हांगा तशे कॅन्डिडेट सगळे एका थंय दिसता, बरें दिसता. हय हय आमकां तशें म्हणजे कांयच प्रॉब्लेम ना. हांगा फक्त लोकांचें कॉपरेशन आहा आनी बरे भशेन थंड भशेन चल्लां. कशें तुमचें? माझं नाव दिव्या दयानंद नायक. कशा पद्दतीन वोटींग चालू बरें जाता बरें आहा. आनी कितें दिसता तुमकां? आतां विन जातले कशें दिसता. ही कितली फावट तुजी? तिसरी फावट. तिसरी फावट. 2 फावटी. 2 फावटी सरपंच बी जाल्लेली. जाले हांव पयल्या टर्माक जाले. ह्या फावटी तिसरेदा तुमी हॅट्रीक करता. हय हॅट्रीक करता. लोकांचेर विश्वास आसा. लोक आमकां आसा. लोकांनी सपोर्ट केला आमकां बरो. कितले वर्ष कितली फावट थर्ड फावट कितें दिसता? पळय तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हांव गेले 3 टर्म 2 टर्म पंचायत मेंबर म्हणून काम करता. परत 3rd टर्म आनी म्हाका दिसता हांवें म्हाज्या कुवती प्रमाणे लोकां मदीं संपर्क दवरून जनसेवा त्याच बरोबर लोकांची कामां आनी विकास कामांय बी आसा जी पळय ती स्थानीक आमदार किंवा तेंच्या बरोबर चर्चा करून करपाचो एक प्रामाणीक प्रयत्न केला हांवें आनी फुडेंय करतलोच. कळत न्हू. आतां मेन विशय कितें आसा आतां हांगासरचे प्रकल्प येता पेडण्यां तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की पेडणे तालुक्यान जे प्रकल्प येता फुडले हे येवपाक ऑलरेडी स्टार्ट आसा ऑलरेडी. तातूंत सावन आमकां कशा तरेचो जो बदल घडटलो त्या बदलांसून आमच्या युवकांक हांगासरल्या लोकांक रोजगार जावं नोकरी जावं जो की कसले वेवसाय मेळचो हो एक प्रयत्न आसतलोच. त्याच बरोबर मेजर जो प्रश्न आसतलो पळय तो हो भाग जो आसा पळय हांगासरलो तो थोडोसो प्रिजर्व करपाचो नेचर बी. कळत गो. नाल्यार कशें जातलें जाणा तूं हांगासर ह्या बदलत्या काळान
सगळी हांगासरली जे एनवायरमेंट आहा पळय ते नश्ट जावं शकता. सो तोय म्हजो एक प्रयत्न आसतलो की ह्या लोकांच्या बरोबर रावन तातूंतसरूय जो आमचो नेचर आसा तोय प्रोटेक्ट करचो. त्याच बरोबर विकासाच्या ह्या प्रवाहा बरोबरूच त्या लोकांकूय संद मेळची आनी तांकां ताचो फायदो जावचो. अनंत महाले. गावचो विकास जावची अशी माझी अपेक्षा आहे. तशें हांव सगळ्या मतीन फुडें सरला आनी कामां करपाची म्हाजी इच्छा आहा. ते आता सध्या आता जे कामां उरली करपाची ती करपाची आसा. मेजर अशी कितें आहा तुमच्या मेजर हेतून मेजर म्हणजे रोड आहा असे रोड परत ते लायटीच्या खांब्यांचे अशे पडपाक गेले डिटी अशे पडपाक गेले ते मातशे करपाचे हे सगळे आसा. पयलीं जावंक नाही. जाल्ले पण आता अशे सगळे डॅमेज जाले सगळे. ओके येस कितें दिसता सारको दवर आणि इलेक्शन कशा पद्दतीन चालू आसा? इलेक्शन सध्या शांततेन सुरळीतपणे जाता. टोटल कितले वॉर्ड हांगा? टोटल आमचे 2 वॉर्ड टोटल 5 वॉर्ड आसा. ना हांगा ह्या हेचेर दोन गोंयचे 2 वॉर्ड दोन हितून टोटल ना म्हणटा जाल्यार 6 जाण कॅन्डिडेट आसा. 3 आहा काय? 3 तुम एज अ कॅन्डिडेट म्हणून तुमकां कितें दिसता? कित्या बद्दल म्हणजे एकंदरीत डेव्हलपमेंट किंवा तुम्ही निवडणुकीच्या रावल्यात. संदर्भात तुमचं कितें एम कितें? माझे विजन अशें की गांवची कितें तरी विकास कामां जी आतां पर्यंत जावंक ना तांकां एक प्राधान्य दिवचें. जाता इतलो प्रयत्न करून ती सरकार दरबारी प्रयत्न करून घेवपाची. तुमचें नांव कशें? अनंत भाई.